हांव तुजो दिवायो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. लिव्यो डिसुजा सोंपल्यार एक वर्स भरता. देवान ताका सुर्गेचें सुख फावो करूं की मिसाची भेटेंत मागुया. त्याच बरोबर निलेश रिबेरो आपलो वाडदीस समरुमता. देवान ताचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. कार्दोस वाडो हांगासर रावतले ह्या कुटुंबा पासत मागुया. एल्मना मार्टिन्स डिसिल्वा, Alex Fernandes, Alfiza Viegas, Vina Viegas, Adelina Lopes, Lucia Fernandes, Xavier Lopes, Fanny de Silva, Alessino de Souza आणि Pascual de Souza. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवी आसूं. आणि पवित्र गूड फावती परी समोर मुख आमची पातकां उडकून घेवया. सोरपदविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनाक चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागी सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदविदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को ईसा काकूत को ईसा काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, ह्या संवसारांत आसतनाच व्हडत्या पेकवण्याच्या देण्यांनी सुर्गेच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय. तर आमी ह्या संवसारांत जियेसर तूंच आमचें जिवीत चलय आनी तूं आसाय त्या उजवाडाक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
मिकायश प्रबोधाच्या पुस्तकावेले वाचप. तुजे पोरजेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरसां तुज्या दायजाचो इंड. ती एकसुरी रानान एका रावता आनी सोर भोंवटी आसात मैदान. पुर्वीच्या काळार ती चोरवाक वेताली. तशेंच तिका आतां बासण आनी गिलेट गांवांनी चोरवाक वचूंदी. इजिप्तांतलो तूं बायस सोल्लोय तेन्ना तुवें केलें तशें आमकां विस्मितां पडोसी कोर. तुज्या असलो देव आनी खंय आसत. तूं गुन्यांव काडून उडयताय. खोटेपण रोखडेंच बोगसिताय. तूं पोटान राग दवरिनाय पूण काकलूक दाखोवन संतोशताय. आनीक एकदां आमची काकलूत कोर. आमचे गुन्यांव मोसटून उडय. सगळीं आमचीं पातकां दर्याचे खोरीत उडय. मागान आमच्या पुर्वजांक सोपूत दिलोलोय ताचे पोरमणे जाकोबाक विस्वासी राव. अब्रामाक काकलूत दाखोय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें वळखार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पर सगलोच कोणवाडाय आनी माय मोग म्हणुया. सर्वेस्पर सगलोच कोणवाडाय आनी माय मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. सगल्या मनान काळजान आनी सोकतेन ताच्या पवित्र नामांची वाखाणणी कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर आनी ताचे उपकार केदींच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पर सगलोच कोणवाडाय आनी माय मोग. तोच सगळे तुजे ओकमान बोगसिता. सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवाडायचो मुकूट घालता. जबाब. सर्वेस्पर सगलोच कोणवाडाय आनी माय मोग. ताचो क्रोड सदां उठ्ठा तसलो न्हय. तो सदां काल राग दवरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास्ट लायना. आमच्या गुन्यांवांचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब. सर्वेस्पर सगलोच कोणवाडाय आनी माय मोग. पृथ्वी परस चोर जितलो उंचूच आसा तितलो व्हड ताची भोगती कोत्तेल्यांताय ताचो मोग. उदेंत आनी ओश्टोन जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसा तितलो पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पर सगलोच कोणवाडाय आनी माय मोग. उडगार. हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो. बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आज्ञा सोबे आसूं. लुका पोरमोणे शुभोत्तमान. महिमा तुका सोम्या. एक दीस दोन वसूलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं. आनी फारिजियो तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले. हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांची संगाती बसून जेवता खाता. आनी ताणें तांकां ही वोपार सांगली. कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें. बापा, म्हाका पडटा तो दायसाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायस वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलें एकठांय करून बायस सरून एका पोरक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मोस्तें जिवीत जिवन ताणें आपल्या
दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगळें होगडावन उडयतूच त्या गांवांत एक खोर बूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर तो चाकरेक रावलो आनी हाणें ताका आपल्या शेता बाटांत दुकरां चोरोवंक धाडलो. आनी दुकरां खातात ती सांगाची सोल्लां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयराळार येवन ताणें म्हळें, कितले दिसवड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरान नाका पुरो जायसर जेवून खावन आसत आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका धर. आनी तो उठून आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुरचुरलें. आनी धांवून वचून ताच्या गोड्याक ताणें वेंग मारली आनी ताचे उमे घेतले. आनी पुतान ताका म्हळें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक आंगोस वेगींचे वेगीं हाडून ताका न्हेसयात. ताच्या बोटाक मुदी घालात आनी पांयांक वाणू घालात. गुडगुडीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो तो नव्यान जिवून जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जिवूंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जातात ती आयकुली आनी एकल्या चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सोलामुती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुळगुडीत पाडकुलो मारला. पूण तो जोबोर रागास जालो आनी पोत्ती पाडून ताणें बापायक अशें म्हळें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी कोत्तां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बरोबर जिवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो न्हय. पूण नायकिणी बरोबर आपलें दायज खावन होगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत दाटो मोठो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करून आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवून जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. सोम्याचे शुभोर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आवय बापायचो मोग आपल्या भुरग्यां सवें एक वेगळेच तरेचो मोग. आमी पळयता जेन्ना भुरगीं चुकतात भुरग्यांक शिडकावंक केन्ना केन्ना आवय बापूय भुरग्यांक तापयतात, उगडे चिमटो काडटात आनी गरज पडल्यार इल्लोसो मार लेगून दितात. पूण असल्या वेळार हें भुरगें तो रडूंक लागलें जाल्यार, हें भुरग्यो किंवच्यो मारूंक लागले जाल्यार तीच आवय तोच बापूय ह्याच आपल्या भुरग्याक आपले वेंगेंत आपल्या गोपांत वेंगयता, आपले उमेद दिवन आपल्या भुरग्याक समजायता आनी सगलो आपलो मोग हे आपल्या भुरग्याक दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, आज जेजू आमकां ही जी वोपार सांगता ते वोपारीन एका बापायाची तो आमकां खबर करून दिता. आनी हो बापूय जो जेजू ह्या वोपारींत आमकां ताची खबर सांगता तो जावन आसा आमचोच सर्गीचो बाप. आमी आमच्या देवाची भुरगीं आनी सोबार पावटी देवाची भुरगीं जाण आमी
देवाची भुरगीं म्हूण जाणो आसुनूय देवा कडली आमी पयस वेता, मोस्तें जिवीत जियेता, पातकांत लोबडता. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, इतलें वायट आमी करून लेगून आमचो बाप केन्नाच आमचेर विसर घालिना. पोत्तेंच जाल्यार ताचे हात सदांच उक्ते आसात, ताची वेंग सदांच आमकां उक्ती आसा आनी तो रावता. केन्ना काय ह्या म्हजीं भुरगीं आपलें जिवीत बदलतलीं, केन्ना काय ही म्हजीं भुरगीं आपलें पातोक सोडटलीं आनी परत धांवून आपणाशी परत येतलीं. मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना खुमसाराच्या साक्रामेंतान आमी आमचें पातोक रोडटा आनी आमच्या देवाशी परत येता, खऱ्यांनीच हो आमचो सुर्गीचो बाप सगळीं आमची आदलीं पातकां विसरून आपली ही मोगाची आनी बापायपणाची वेंग तो आमकां दिता. तूं आयज ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना म्हज्या जिवितान जर कसलें वायट आसा, कसलें पातक आसा जें म्हाका ह्या सुर्गीच्या बापा कडलें पयस दवरता, हें म्हज्या जिवितांतलें उमटून काडून म्हजें जिवीत न्हवसरून परत म्हज्या सुर्गीच्या बापाशी येवंक, ताचे वेंगेंत वचूंक आनी ताची काकलूत अणभवूंक आमकां आदार आनी कृपा हेच पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां आमी मागुया. भेटून हे वेळार आमी गायन गावया C30 रुपें भांगार मागिनाय पान 41 C30 पेज 41. रुपें भांगार मागिनाय आखो संसार तुजो सायला, आमची काळजां तुका म्हज्या भावा भयणांनो, हें आमचें बलिदान सुरपुतविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा ह्या संस्कारा वरवीं आमचे सुरवणीचो फळ आमकां लाभूं, आमच्या सोयंबाच्यो आतां बायल्यो वंडावण्यो दोंबावूंक आमकां बळ मेळूं आनी तारुणाची देणी जोडूंक आमी पावूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय वर्षा आमी करूंक वावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपासा वरवीं आमी तुका दिनवासूंक तुजी खोशी जाली. हाचे वरवीं आमचे पातकी गौरव दोमावून आनी आमकांच उणें करून दुबल्या धाकट्यांक जेवण वांटून तुज्या उदारपणाची देख घेवंक आमी पावतले. देखून मेजूंक जायना तितल्या देवदूता संगाती एका ताळ्यान तुजे मोहिमेची स्तुती गायता. Sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान होसाना उजोनी सर्वेस्पराची नावी येता
Hosanna, सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिश्यांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसोलें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरताचो गूळ सुम्या आमी ओडो खाता आनी एकाशीले पियेता. कितले पापी तूं बरो तेजो तुझे मरण ओरगोटा. देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियांव आमच्या दारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर. लिव्यो तुज्या सेवकाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवन वेलय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागीवंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती, बागीवंत जुजे तिचो पोती, बागीवंत दोन मृतांनी काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या संता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सूर पदवीदार बापा सूर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज घेवं. तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतले आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती बोधबी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक
सुमी जेजू क्रिस्तांतवे तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोब्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिरे आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिरे आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची पळयात, ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पुणे पुतर मात उलय म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया. D40 सोर्गी उंडो जेजून दिलो पान 60 आनी 9. D40 पेज 69. सोर्गी उंडो जेजून दिलो Amce
प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या दैवीक संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तो आमच्या काळजांनी खोल खोल रोंबो आनी ताचे पदवेदार कृपेची वांटेली आमी जावं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाळ भावा भयणांनो, आज आमी पिडेस्तांक कमन्या घेवन येतले. अमाराल, दुर्गावाडी, कार्दोजवान आनी हें सोंपल्या उपरांत मागीर पियाले मोरोड. बिकॉज पियाले मोरोड सुमार 10-15 10:30 घोडी जायत. आनी तशेंच आमी येता आज पोसरें बाट थंयसर. आनी सोमारा दीस गाली, बोडये, दोंद्रे, नागाली, पाद्री बाट, मार्टिन्स. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सव्यास. सर्वेस्पोरा तुका उलो मारतोल्यांच्या प्रार्थनांक दोयेन कान दी आनी ती मागतात तें तांकां मेळूंक. तुका मानता तेंच ती मागुशी कोर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. निसर पदवेदा देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. मागणे सामिंगेलीक सामिंगेल महाडबुडव्या लढाईच्या दिसाक तूं आमकां राख. देवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सोयतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक येमकोणान लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोलपतात. आमीन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. दोयाळ देवा. आय 4 पान 170 आय 4 पेज 117. दोयाळ देवा काकुतीच्या भोगोस्वामा बाबूय मोडून आकार नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका. हे जेजू हांव काकूत म्हाका भितरोय मुळबात येता. So